भक्तांनी एकठांय येवन दिवचलच्या लाखेरे गावात बाळूमामाचे देऊळ बांधला। ताका लागून ह्या गावाची प्रती अदमापूर अशी वळख जायत आसा। मंगळारा ह्या देवळात बाळूमामाचो जल्मदीस सुवाळो व्हडा उमेदीन मनयलो। दिसभर वेगवेगळ्यो कार्यावळी जाल्या उपरांत राती धोलांच्या गजरात आणि हजारांनी भाविकांच्या हाजेरीत आरती जाल्यो। उपरांत तीर्थप्रसाद आणि महाप्रसाद जालो। दिवचलचो आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये आणि मयेचो आमदार प्रेमेन शेठ हांणी बाळूमामाचे दर्शन घेवन आरतीत वांटो घेतिल्लो। सगळ्यांचे कृपा असते। ह्या दिसाक आज म्हज्या आमचे मयेचे आमदार सदांच आमदार सदांच लोकांनी सपोर्ट आसता परत एकदा सगळ्या भक्त बाळूमामाचे भक्त वाढदिवस मनयतात। या आमच्या दिवचल मतदारसंघातल्या लाखेरे या गावात संत शिरोमणी बाळूमामाचे हांगासर वास्तव्य जे जाल्लें आसा। कदाचित ह्या स्थळाचेर बाळूमामा येयलो ना येयलो हो आमकां परिचीत ना, पण आयज जो भक्तिसार ह्या ठिकाणाचेर जो आमी मेळटा प्रत्येक भावनाक दिसता की आपूण बाळूमामाच्या जबाबदार आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।